Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 3 महिने झाले चार्ज घेतला पेडण्या पोलीस स्टेशनाचो. 3 महिने आम्ही दोन एक इलेक्शन केले आम्ही. आमची पुलीस पेट्रोलिंग PCR वॅन रॉबिन हेवटेन चालूच आसताले. जशी जशी आमकां इन्फॉर्मेशन येताली या सँड एक्सचेंजाचेर आमी तशें तेंचेर एक्शन घेताले. सो आयज तशेंच आमी आमची पेट्रोलिंग चालू आसतना तशें कळ्ळें की आमकां हांगा बोटीज आसा म्हणून तशें आमी कॅप्टन ऑफ फोर्साक त्यांचा ऑफिशियल त्यांचे असिस्टन्स घेतले आणि वी कंडक्ट अ जॉईंट रेड ओवर हियर आणि वी फाउंड सम बोट्स ओवर हियर आणि ती आम्ही आता पोझिशनान घेतल्या आणि फुडली कारवाई आता त्यांच्या कॅप्टन ऑफ फोर्साच्या त्यांच्या प्रोविजना प्रमाणे ते करतले आणि आमकां जे कितें आसा ते आमी करतले. हे ओडिओ आता धरल्या सगळे कितले 21 ओडिओ धरल्या ते व्हरतले ओडिओ काय हांगाच न्हंयन ना दवरतले हांगा ते सद्या तेंच्यांनी आमकां आमी पुलीस लायले हांगा एक्स्ट्रा पुलीस फोर्स आमी मागयला. सो एंटायर जितके आमी ओडिओ धरतले तेजो आमचो पुलीस फोर्स आता डिप्लॉय करतलो आणि हेवू एन्श्युअर करतले की दीस बेल्डान आणि सँड एक्सप्रेशन जावचे ना. ही कॅप्टन ऑफ फोर्सच्या मार्फतच कारवाई जाल्या कित्याक आमी अशेंच एक रुटीन इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले. आमच्या हांगर बोट ना पयरूच आमी बोट हांगर डिप्लॉय केल्या तेन्ना कितल्यो अनरेजिस्टर्ड वडयो आसा त्यो पळोवपाक गेल्ल्यो. ओके तर आमी हांगर जर परस कडेन पावत जाल्यार आमकां 20 वडयो वयर काडलेल्यो गावल्या. ते आमकां ते डॉक्युमेंट चॅक करूंक जाय आतां कितल्यो अनरेजिस्टर्ड आसा आनी कितल्यो रेजिस्टर्ड आसा. तेच्या नंतर उदकानूय गावल्या आमकां एक 6 वडयो पळय येता तांकां नंबर बीन कांय ना टोटल अनरेजिस्टर्ड. सो कोणाचे रेजिस्टर्ड आसा तेंच्यांनी पेपर बीन हाडचे ते फुडें कारवाई करची. लायसना बी तशें काय ना तर ना आमी इन्क्वायरी करतले. हां आमी इन्क्वायरी करतले. आणि समज लायसन ना जाल्यार कितें एक्शन जातली. लायसन ना जाल्यार तेजेर कारवाई आसा ते आमी आमच्या पोर्ट्स रुला प्रमाणे कारवाई करतले लायसन ना जाल्यार. फाटल्या 5-7 वर्सांक अशी कारवाई जावंक ना. काय अधिकाऱ्यांचेर किंवा गोंयच्या राजकर्त्याचो दबाव आशिल्लो म्हणून ही कारवाई जावंक ना. ना तशें कितें थोडो मातसो वयर खाला दबाव आसतात पूण थोडे हॉनस्ट ऑफिसर आसा तांकां कारवाई करपाक जाय. खंय तरी सगळे कारवाई करिना अशेंच न्हू खंय तरी कायदेशीर जाता इतले बेगीन जावंक जाय. म्हणून कित्याक खंय तरी रेंवूय सुद्दां गरजेची आसा म्हणून सरकारान सुद्दां जाता तितले बेगीन हें करूंक जाय कायदेशीर करूंक जाय ही रेती वेवसाय आसा. पूण जेन्ना तुमी लायसनां दिता म्हणजे मायन्स ऑफ डिपार्टमेंट लायसन दिता तेन्ना कळटा न्हू अमक्याक लायसन आसा म्हणून आनी विथआवट लायसनां नासता ते ओडयेचोय तुमकां अंदाज येता न्हू. पूण ही कारवाई जावपाक खंय तरी उशीर जाता अशें दिसना. आतां कायदो जर सामको आसत जाल्यार कारवाई करपाक कांय अर्थ ना. कारवाई इजिली करूं येता पूण कायदोच ना तांकां तर ताका कितें जाता ते कारवाई फाटीं फुडें जाता. फाटीं फुडें कोण एकामेकाक सजमना. हांगर कायदोय सजमना आनी हांगर लोकांचो डिमांड आसा पळय जी घरां बीन आयज पावसा पयलीं रिपेर जावंक जाय तांकांय रेंव जाय पडटा. तर खंय तरी आमकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. आतां कितें एक्शन जातली हे ओडियोक समज लायसन ना जेंचे कडेन लायसन आसा तेंचे कितें तरी सुटोवंक शकता. जेंकां लायसनूच ना तेंचेर कितें एक्शन. आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसा पळय ती आमच्या कायद्या प्रमाणे जे पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे रुल्सा प्रमाणे आमी एक्शन घेतले. जे लायसन ना तेन्ना ती आमच्या ताब्यान घेतले. तांकां पेनल्टीज आसा. कांयच ना जाल्यार मागीर आमी जे डिमॉलिश जाल्यार डिमॉलिश करूंक जाय डिस्ट्रॉय करूंक जाय. हल्लीच न्यायालयानूय म्हटलां न्हू हायकोर्टान की तुमी एक्शन घेवंक ना म्हणून तुमचेर ताशोर ओडल्या म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट म्हण नाका पुलीस म्हण नाका मामलेदार म्हण नाका तेचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया. हांव कितें म्हणटा न्यायाधीश आपलें काम बरोबर करता. आमी आमचें काम सामकें करता पूण खंय तरी आमकां सगळें सांबाळचें पडटा. खंय तरी रेंवूय जाय कन्स्ट्रक्शनाक लागून जाल्यार कंप्लीट कन्स्ट्रक्शनूय बंद पडटलें. पण इतकेंय न्हू की जाय तश्यो वडयो बांदून आमचे एप्लाय करिनासतना जावं आमकां इलिगली काडप कांय करिनासतना डायरेक्टली वडयो बांदता हें तें बरोबर न्ही. म्हणजे एका एक्सप्लॉयट करता. जर हांगर 10 वडयो चलोवंक जाय जाल्यार डायरेक्टली हांगार आतां 30 वडयो चलता हें बरोबर न्ही. हेजेर जाता तितके बेगीन अशेंच आमी आख्खे नदयेक आतां कारवाई करतले आनी हो वेवसाय जाता तितके बेगीन बंद करतले. आनी ज्यो वडयो बीन रेजिस्टर्ड ज्यो आसा आनी तांकां जर रिन्यू करूंक ना तांकां बेगीन करचें म्हणून हे मागणी मागतले. हे जे न्हंयचेर गेले खुबशे दिसा पयलीं इलिगल रेंव काडटाले आनी हेचेर कंप्लेंट सुद्दां केल्लेले. पूण आयज कॅप्टन ऑफ फोर्टचे उपसंचालक जे आसात शिरसईकर आणि पेडणे मामलेदार अनंत मळीक आणि त्याच बरोबर पेडणे PI विक्रम नाईक हांच्यांनी आयज 26 होडी आपल्या ताब्यात घेतलेले आसात. तातूंत 6 जे होडी आसात ते पाण्यान आशिल्ले आणि 20 जे होडी आशिल्ले ते पाण्या भायर आशिल्ले. आणि एकंदर हांगा जी इलिगली सँड
काडटाले तेचे आयज जप्त केलेले आसात 26 होडी आयज जे पोलिसान आसात ते आणि कॅप्टन ऑफ फोर्ट हे सगळ्यांनी मिळून आपल्या ताब्यात घेतलेले आसात. गेल्या खूप दिसांच्यान हांगा जे इलिगली रेंव काडप सुरू आशिल्ले आणि थंयसरले जे एग्रीकल्चर आणि बाकीचे जे कोकोनट ट्रीज वगैरे आशिल्ले ते सगळे कोलॅप्स जावन पाण्यान व्हांवन वयताले आणि लोकांची आणि स्थानिकांची मागणी आशिल्ली की ते खंय तरी बंद जावचे, इलिगली जे काडटात रेंव ते बंद जावचे म्हणून आयज पोलीस आणि मामलेदार आणि कॅप्टन ऑफ फोर्ट हांच्यांनी 26 होडी जे आसात घेऊन जप्त केलेले आसात. रोडंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.